IIT खातीर जमीन निश्चित करपाचो पंगड बेगीनूच गोंयांत येतलो। जर कोणी जमीन मालकीचो दावो करून मुखार आयलो जाल्यार ताका मोबदलो दिवपाक आनी तांचे समस्यांचो तोडगो काडपाक सरकार तयार आसा, अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाईन सांगले। बुधवारा मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत तो उलयतालो। IITचो स्टेटस रायट नाव इट इज जे 2 म्हयन्या पयलीं आशिल्लो तो स्टेटस आसा। IIT टीम येवपाक जाय आनी परत करपाक जाय। आतां डिमार्केशन जाल्लें आसा, प्लॅन रेडी आसात, जी इन हावस बॅक ऑफिस जी काम आसात ती चालू आसात। तेजे नंतर IITचे जातली, लोकांची सांग्यार जातली निश्चित। कित्या खातीर आसा, आमी सगळीं दालनां ओपन केल्ली आसात। लोकांक जो अपोज आसा तो खंय तरी प्रोटेस्ट करून करचे परस तांणी सरकारा कडेन पेपर जमा करचे, लिगल येवचे की म्हजी ही जमीन आसा, किंवा सरकार रिपोर्टराकय व्हरून दाखोवचें। तुमी ह्या म्हजे कडेन मागचे परस त्या रिपोर्ट तांकां सांगपाचें की आपलें शेत खंय, शेतकरी म्हणून आसा पळय न्ही, जस्ट आस्क देम तुजें शेत दाखय, आनी तातूंत भितर एक कणस आसा जर जायत हांव IITच फाटीं घेता। जे शेतकार म्हणटा पळय न्ही, 1 स्क्वेअर मिटर जमनी भितर जर डिमार्केटेड एरिया भितर जर कणस आसा, शेत आसा जाल्यार कळ्ळें न्ही, 1 माडाचें झाड, 1 आंब्याचें झाड, 1 पणसाचें झाड ह्या डिमार्केटेड एरिया भितर दाखोवचें। बिकॉज ऑफ दॅट ते खंयचेच तुमचे जे रिपोर्टींग मिडिया आसा तांकां व्हरून दाखयना ते, कळ्ळें न्ही। शेतकार म्हणून आसा पळय न्ही, हे शेतकार कोणाचे म्हणजे आतां हातूंत भितर आसतली जे सायड वेज सरकारी जमनीच्या भायर जे शेजारा आशिल्लीं ताणीं 1 मिटर भितर घेवन कांय काजूची झाडां दिसतलीं निश्चितपणान। तेय आसा जर जाय जाल्यार आमी सांगता तांकां की तुज्यांनी जर तुगे हें आसा, खूब एनक्रोचमेंट आसा जाल्यार पसून ऑफर दिल्ली आसा। आनी हातूंत भितर जर 7.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनी भितर कोणाली 20-25 हजार, एक 500 शेतकऱ्यांची 2-2 हजार जर त्यांनी एनक्रोच केल्ली आसा, गव्हर्मेंट इज रेडी टू सेटल दॅम ऑल्सो।